पूण सुप्रीम कोर्टान हें क्लियर करूंक ना की म्हणजे नेमके ताची स्थिती कशी आसपाची. आतां कितें आसता, फॉरेस्ट म्हणटात रान आसता तें दाट आसता, कांय वेळार कमी दाट आसता, कांय वेळार वेरळ आसता, कांय ठिकाणी चड वेरळ आसता. झाडां आसात रान कशें दिसता, पण ताका रान म्हणचें कांय ना. खंयच्या हाका रान म्हणपाचें हेज्या खातीर ते पयलीं गोंयान कांय केसी चल्ले, कोर्टान चलताल्यो. त्या केसीन गोंय सरकारान आमच्या रान म्हणून जी पळय संकल्पना मांडिल्ली कोर्टांनी, ती संकल्पनाच तांणी फुडें व्हरून आमच्या तेन्नाच्या कॉन्झर्वेटर मिस्टर राव म्हणून आशिल्ले आनी आमचे रिचर्ड डिसोजा बी आशिल्ले, हांणी ताजे वयल्यान 3 कसोट्यो म्हणुया आमी ताका, क्रायटेरिया म्हणटा त्यो ठरयल्यो खंयच्याय वाठाराक रान म्हणपाक. पयली कसोटी अशी आसा की त्या वाठारांतलीं झाडां ही रानवटी झाडां आसूंक जायत. ती बागायतींतलीं झाडां आसपाक जायना. म्हणजे जी झाडां मनीस आपल्या फायद्या खातीर मुद्दाम लायता, म्हणजे बाबा माड म्हणुया आमी, माडयो म्हणुया, मागीर आंबे म्हणुया म्हणजे गारफां, जावं फणस म्हणुया, जावं सागवान म्हणुया सायले, आनी रबर म्हणुया, जाल्यार काजू आनी कोकम आनी ऑयल पाम्स, ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी ही झाडां आसात कांय ना, कुळागरांतलीं झाडां आसात. ह्या झाडांक रानवटी झाडां म्हणप ना. ती झाडां सोडपाची. ज्या जाग्यार फक्त रानवटी झाडां आसात, म्हणजे जाका आमी आयन कितें म्हणटा माडत, किंजळ, नाणो अशी जी पळय जी रानवटी झाडां आसात, ती सगळ्या प्रकारची रानांतली झाडां ती आसूंक जाय थंयसर. ही पयली क्रायटेरिया. दुसरी पयली कसोटी. दुसरी कसोटी अशी आसा की त्या झाडांची कॅनपी डेन्सिटी 40% आसूंक जाय. म्हणजे त्या आतां आमी धरुया की बाबा ती झाडां एक बाबा 2 हेक्टर आमी किंवा 100 मिटर हाचेर आसा, 100 मिटर स्क्वेअर मिटराचेर ती झाडां आसात अशें धरुया आमी फॉर एग्जाम्पल. तर तांचो जो झाडांची सावळीची पळय दनपारां जेन्ना दीस माथ्यार येता तेन्ना जी पांया पोंदा सावळी पडटा, ती सावळी ताची त्या एरियान 40% तरी आसूंक जाय. म्हणजे 40 स्क्वेअर मिटर, 100रांतली 40 स्क्वेअर मिटर तरी ती सावळी आसूंक जाय. ही दुसरी कंडिशन. आनी तिसरी अट अशी आसा की अशी एरिया, अशे वाठार 5 हेक्टरा परस कमी आसपाक जायना. जेन्ना ह्यो 3 कसोट्यो पूर्ण जातल्यो तेन्ना त्या वाठाराक रान म्हणप.